कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। देव खापेश्वराच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री म्हणटात देवूळ दुसरे कडेन बांदपाची कल्पना दिवनूच ह्या नादी परवानगी घेतिल्ली। देवळाचे समितीक जागो सुचोवपाक सांगिल्लो, पूण ताणें जागो सुचयलो ना। नवी समिती प्रसाद घेवन जागो सुचयतली ते प्रमाण नवे देवूळ बांदपाक घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। देव खापरेश्वराच्या वतीन माझी श्रद्धा माझी भावना आसा। ओके, ताचे पयलीं आमी तेंच्या कडेन प्रपोजल कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट उलयताले। जो कोण तेणी ऑलरेडी कन्सेंट टर्म सायन करून दिल्ले तांकां पयलीं सांगलेलें देवूळ आमी पयलीं बांदता, तुमी खंय तें दाखयात। तांच्यांनी लास्ट पर्यंत देवूळ खंय बांदपाचें आमकां दाखोवंकूच ना, आनी त्या खातीर काम ऑब्स्ट्रक्ट जावपाक जायना म्हणून देवाची मुर्ती काडून आमी कंटेनरान सेपरेटली दवरल्या, तिची डेली पुजा अर्चा करता। आतां देव खापरेश्वराची थंयसली दुसरी कमिटी कदाचित म्हणजे जेणी कन्सेंट दिल्लो तो येवंक ना म्हणून आमी बाकी आमदारान थंयसल्या बाकीच्या लोकां कडेन उलयलो। बाकीच्या लोकां कडेन उलयल्या उपरांत थंयसले सगळे लोक एकत्र जाले। एकत्र जावन म्हाजे कडेन जे देव खापरेश्वराक मानपी परिसरांत ते रावपी काल म्हाजे कडेन आयले। तांच्यांनी डिमांड सांगला की आमी एक 2-3 जागे सजेस्ट करता, आमी स्वता वचून देवा कडेन प्रसाद बिसाद घेता आनी खंयच्या जाग्यार देवाक स्थापन करपाचें तें आमी सांगता। सो तेंच्यांनी जे दिसा सांगताले 2 दिसाच्या भितर, तिसरे दिसा थंयसर देवूळ बांदपाक सुरवात जातलें। जशें देवूळ खापरेश्वराचें हांगासर आसलें त्याच पद्दतीचें तशेंच देवूळ तेज्या पेक्षा बरें मातशें तें देवूळ आमी बांदून ऑलरेडी दितलें। वडाचें झाड मात थंयसर नवीन लायतले। मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या आरोपाचेर मात मुख्यमंत्री ओगी। वादग्रस्त विषय जाता तो मडकयकारान एलिगेशन केलें। हांवें काल स्टेटमेंट केलो, सरकाराची इमेज हेतून येता ना। काल स्टेटमेंट हांवें केलो। ओके, देव बरें करूं। कॅबिनेट रिशोवर काय उलयत ना तुमी आतां इतको वेळ उलयलो ते कितें कॅबिनेट रिशोवर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।